तितूनच एक प्रश्न आसलो की आतां ST रिजर्वेशनाचो नोटिफिकेशन जालें त्या बरोबर सांगेच्या आमदारान सुद्दां हें केलें की आपूण दुसरे कडेन लडूं शकता म्हणून तेजेर बोवाळ जालो. सो ह्या दरम्यान तुमी कांयच हें करूंक ना की आतां केपें जर रिजर्व जालो जाल्यार तुमची हें कितें आसतलें, भुमिका कितें आसतली? पळय, हांवें कोण कशें करून कितें हें करता तेजेर म्हाका वाशी करपा ना, पूण आमी जें काम आज पर्यंत करता तें प्रामाणीकपणान करीत आसात. कसलेंय काम आतांय करता, तेच्या पयलीं जे राष्ट्रीय पक्षा भितर आसता तेन्नाय करी, आतांय हांव करता. हें खंय तरी नोंद पक्षांनी घेवपाचें आनी घेतलें अशें दिसता म्हाका. हांव तेजेर वेगळे भाशेन डिमांड करप किंवा प्रत्येकाची पद्दत वेगवेगळी आसता. आमी जें कशें काम करीत येयल्लें आसा, कशें काम करता, आमचें कंट्रिब्युशन कितें आसा तें खंय तेची नोंद जावपा टायमार जातली. पूण बाबूक अल्टरनेट आसा आयज सांगे आनी जर केपें सोडीत जाल्यार तुमकां अल्टरनेटीव खंयची तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा? पळय, आमी त्यो काही गजाली हेजेर कित्याक अशें उलयता, खंयचें जावचें ना, आमी आनी खंय सोदचें पडटलें किंवा सोदचें पडलें जाल्यार खंय सोदचें पडटलें, ती पार्टी विचार करतली न्ही. ती पार्टी विचार करतली. पूण तुमकां खबर आसतलें न्ही. बाबा केप्याक किंवा आनी कडेन चलता किंवा आनी खंय चलतलो काय चलचो ना, आज आमी आपलें स्वता बद्दल सांगपाची गरज ना. पार्टी विचार करतली. जर पार्टी जर तिकेट दिना म्हणटा जाल्यार मागीर तुमी पयलींच आमी कित्याक अशें म्हणया, कोणी ना, म्हणला, तुमी कोणी म्हणटा. कितें म्हणलां केन्ना आजून जावं शकता न्ही. म्हणजे तुमकां पार्टीचेर हें आसा, विश्वास आसा की ऑफकोर्स आसा. म्हळ्यार आमी जे आमचे काम आमी आज पर्यंत प्रमाणीकपणान केल्लें आसा, कसलेंय काम कार्य करता आसतना आमचें कंट्रिब्युशनूय आसा न्ही. म्हणटकीच सगळ्यो गजाली काय पार्टीन आमी सगळे प्रत्येकाने आपले इंडिविज्युअल हें तें मांडपा वाटेचें पार्टी हेचेर विचार करतली. थँक्यू. प्रेसिडेंट एमसाची परफॉर्मन्स कशी जाल्लो? पळय, म्हाका तें हातूंत भितर हेजेर तेजें हें चिकल फेक करपाची संवय ना, पूण तूं आतां विचारलें म्हूण सांगता. तुमी हांवें सांगपाचे वाटेन हांव जर उलयत जाल्यार अशें दिसतलें की हांव जर ओपोजीट तेज्याक आहा म्हणून उलयता. तुमी गेले आतां 4.5 वर्सां क्रॉस जालीं. जे ह्या 4.5 वर्सां भितर हांवें सँक्शन केल्लीं कामां सोडून कसलें नवें काम हाडलां तें त्या मनशान सांगचें. कसलें नवें काम हाडलां? जे प्रोजेक्ट हांवें तेन्ना सँक्शन करून हाडलेले ते तशा तशे आसात. तशा तशे आसा. उदाहरण पुलीस स्टेशन 90% काम चालू जाल्लें, 10% खाली उरलां, तर तशेंच आसा. तेच्या झाडां वाडलात. एक सायडीन आमचो जो स्थानीक आमदार आहा तो म्हणटा की आपल्याक आपली कामां रावनात, आपल्याक सगळे मंत्री सपोर्ट करतात, मुख्यमंत्री सपोर्ट करतात, सरकार सपोर्ट करता, अशें तरेचे स्टेटमेंट आमी आयकता. जाल्यार कामाक जे आयज पर्यंत आमी सँक्शन केल्लीं कामां किंवा ती कित्याक जालनात ही कामां, जे हांवें पयलींचे हॉट मिस करपाचे आनी कितें करपा, हांवें टेंडर काडलेले तेच उद्घाटन करून कोण तेजेच कोण नार फोडटा. आनी तेजे पयलीं कडेन नवीं काम कितें आहा तें सांगचें ना जाल्यार हरशीं म्हूण आनी 6 म्हयने सांगचें पडटलें लोकांक. परफॉर्मन्स झिरो हा. तुमी केपेंकारां विचारूंक पळया न्हू, उलयलें म्हूण जालें ना तें. तुमी हांव- केपेंचे न्ही. तुम्ही रेट कितले येता performance? पण तुम्ही कितें म्हणटा की तेजे कडेन काम करून जाय नाका, बिकॉज डेव्हलपमेंट काम वर्षे सरकार करता न्ही, गव्हर्मेंट म्हणून करता. सो गव्हर्मेंट करिनाका तो काम. पळय, हांव म्हजी कार्यकिर्दीक हांव म्हज्या टर्मा भितर हांवें सगळ्याक लायफ हांवें हातूंत रुलिंगाक काडलें ना. रुलींग म्हाका थोडो टायम मेळ्ळो. हांव चडांचो टायम म्हजो ओपोजिशन आहलो. पूण ओपोजिशन आसा सुद्दां हांवें खुबशीं कामां तेन्ना करून दाखयल्लीं. आनी जेन्ना रुलींग आयली उपरांत ताका आनी गती दिल्ली. आनी आतां तर आतांचो आहा तो म्हणटा की आपूण तें कितें नंबर 1 करपाक आनी कितें सोदता तें कितलें नंबर 1 आहा तें कितें केलां तें म्हाका खबर ना. तें तुमी केपेंकारां विचारचें. हांव तेजें कांय भाशा करना. हांवें उलयलें वेगळें दिसतालें म्हणून म्हणटा हांव. दिश्टी तर कांय पडना. सो डेव्हलपमेंट दृश्टी पडटा आयज पर्यंत जे पंचायतीचे हॉटमिक्साचे टेंडर हांवें काडलेले त्या टायमार त्या टेंडराक खंय तरी थोडे टायम घेवन उद्घाटन करप चालू इतले पुरते आहा. आनी तेजे पयलीं कांयच ना, कांयच ना. नव्यान काम केल्लें एकच काम थंय दिश्टी पडना खंयच. त्याच कामाचे जे कामां आसात थंय कॉम्प्लेक्सा भितर हांवें एक बरें वॉकिंग ट्रॅक केल्ले, त्या वॉकिंग ट्रॅकार वचप, परत खंय तरी उबी रावप, तेका आनी पाणी करप, आनी 2-4 फावटी वचप, आनी कितें करप, असलीं कामां चालल्यात. नवीं काम खंय आसा? खंयचें कांयच ना. एकय काम नवें आहा दाखोवचें हांव जें अशें म्हणटा. आनी हांवें सुरवातीक सांगलें, जेन्ना कसल्याय कामाक, डेव्हलपमेंटाच्या कामाक, उदरगतीच्या कामाक जेन्ना स्थानीक आमदार नात्यान म्हजो त्या स्थानीक आमदाराक म्हजो जर सपोर्ट जर कितें जाय आसत जाल्यार हांव उगडपण दितलो. कित्याक डेव्हलपमेंट उरपा जायना. उलट कशें जालें, सुरवातेच्या काळाक काही फंक्शनाक सुद्दां वयता आसतना जेन्ना काही मंत्री येता आसतना, CM येता आसतना हांव जेन्ना त्या फंक्शनाक वचप, ह्या मनशान थंय खूब घालपाचो प्रयत्न करप, कोणाक तरी उबी करप, हें करप, अरे कोणाक कार्यकर्त्याक म्हणपा लावप, आवय आमदार आतां ना, तो कितें येता, आपूण आमदार आहा, आमी करतलें काम, अशें म्हणून एक क्लेस करप. मागीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें, अरे खंय तरी कोण तरी येता आनी हांव वचून थंय आमदार ना म्हूण थंय डिस्टर्ब करता कितें. पूण हांवें वचपाक बंद केलें. करूनी काम करतो, ताका फ्रिडम दिवपा जाय. ताका एक लोकांनी निवडून दिला 5 वर्सां करूनी. पूण खंय आहा कितें
शेवटी 5 वर्सां कंप्लीट जाय दिली थोड्या दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो कितें आहा सो MLA has been failed. तो फेल काय कितें तो हांव तुका ते आमचे केपेकार तुम्ही लोक सांगा सांगतले. तुम्ही कांयच सांगनात न्हू हांवें तुका आनी कितें सांगतलो नवें काम तर दिश्टी पडना केप्याचं काम दिश्टी पडना आनी खंय वचून केलें केप्याक जर काम नवें दिश्टी पडना आनी काम केल्लें लिपोवपाचें आसता तर तें लिपोवन उडयतले ओके बरें थँक्यू